एज ऑफ 70 70 वर्सां एज ऑफ 70 तेणी ती उतरां कायजानसान उलयली ही आमी दोळ्यान पळयलां ल्हान आसतना निवाड्यार हांव 44 एज म्हाजी आमी पळयलां की आमची आई वाड्याच्यान उदक हाडटली चलोन वचोन पायपलायन नासली हेंच्यान निवाड्या खातीर कितले झडले म्हाजो बापाय तेणीच सांगलो पळय म्हाजो बाबा खूब जाण आसले मडगांवकर आसलो मागीर सातडेकर आसलो मागीर कोल्हापूरकर खूब सगळे लोक हे वामनपुर खूब जाणटे आसले हेंच्यांनी निवाड्या खातीर खूब संघर्श केलो आनी ही निवाड्याची घरां नांवार जावपाक जाय आसली हांवें जेन्ना 12 पयली फावट इलेक्शनाक बसलो तेन्नाच सांगलेले हे लोक येता भायले कुट्टायच्यान हांगा येता एका तुमी घेता ती व्हडली चूक करता म्हणून आनी तेजे गुंडा तेन्ना सांगूंक वताले होचो सोरोप म्हणून तो सोरोप धरून धांव धरता म्हणून हांवें तेन्नाच सांगलो जेन्ना तुमच्या घरान सोरोप येता व्हरान ताका खंय तरी जंगलान सोडपाक हें तेन्ना 12 लोकांनी मिस्टेक जाली थोड्यां कडेन म्हाका टायमूय कमी घालो नाल्यार इतल्यान निवाड्याची घरां नांवार जावपाची आयज तुमी एक ग्रावंड पळय हो आमी मिटींग घेतला थंय हेजेर एक हें ना पळय झाड ना पळय सगळी माती जाल्या हे लोक सरावंडींग लोक हांगासरले इतले बेजार जाल्या की सगळी फ्लॅटान एक तर पोल येता तो येतात वयल्यान ही माती येता हांव भुरग्यांक फुटबॉल खेळोंकूच जाय पूण ताका कितें ग्रास आसपाक जाय तें लायना आतां इलेक्शन येता तेन्ना हो ग्रावंड बांदतलो तो आतां बोगमालोचो ग्रावंड आतां तूं थंय कितलीं वर्सां ती कुट्टाय कॉन्स्टिट्युन्सी ती 12च्यान दाबोवली आत्तां इलेक्शनाक एक म्हयनो नाल्ल फोडलो पयलीं व्हरोन तो वाड्या तो चिकल व्हरोन भरून थंय पुरयलो आतां नाल्ल फोडलो फुटबॉल ग्रावंड अशी परिस्थिती दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी आमी तेन्नाच सांगलेलें 12 ही चूक करनाका म्हणून आयज लोक म्हणटा तूं 12 उलयलो ते आयज आमकां really feeling happy and we are really excited to have Alina Man in Aam Aadmi Party. If a person of that caliber who has served as a BJP MLA and she joined Aam Aadmi Party at this hour, that shows and speaks volumes. आयज तिने दाखवून दिला की BJPत एक बायल एक सम्मान ना मान ना कित्याक इतली वर्सां आतां जालीं फॅग एंडार पावल्लीं आसा आमी आनी आतां 2022 वतात शी वॉज वन BJP should have not forgotten one thing that she was the wife of late मतानी सल्दाना फक्त मतानी सल्दानाचें नांव ते कलेक्टरात घालून कांयच व्हडलें जायना तिच्या बायलेक तो सम्मान दिवपाक आशिल्लो ती एक बायल अशी आशिल्ली जिका तेणी आपल्या फायद्याक लागून तिका टिकेट दिली कित्याक तांकां खबर आशिल्लें मतानीच्या सुवातेर आनी कोणाकय दिल्ले जाल्यार तो मनीस जिखपाचो न्ही म्हणून एक सिंपथीज गेन करपाक आनी दुसरें मतानी वन शूड नॉट फॉरगेट ही वॉज अ व्हेरी गुड एक्टिविस्ट खूब तेणें लोकां खातीर फिशरमॅन कम्युनिटीक लागून काम केल्लें पूण बाय साल्दाना जेन्ना इलेक्शन जिखलें तेन्ना तुमी सगळे पळयलां 4.5 वर्सां जावन गेलीं तिका खंयचें मंत्री पद दिवना ना खंयचो तिका दर्जो दिवना सो शी रियलायज की BJPत रावून कांयच ना म्हूण आनी बायलांक सम्मान ना म्हणून पळय एक म्हणणें आसा जेन्ना बायल एक न्ही दुर्गाचें रूप आसा जाल्यार काळीचें रूप आसा ती एक टिचर जावन गेल्ली बायल तिचें प्रोफेशन आशिल्लें एज्युकेशन बॅकग्रावंडांतल्यान शी वॉज नॉट कमींग फ्रॉम अ पॉलिटिकल बॅकग्रावंड फॅमिली शी वॉज कमींग फ्रॉम एज्युकेशन अँड शी इज वन पर्सन आय हॅव सीन अलिना मॅडम हू स्पीक्स फॉर द रायट शी टूक अप द रायट तिका सोंसपाक जायना जालें ते तिका दाबोवन दवरताले ही BJP सरकार आशिल्ली तिका सप्रेस करताली सप्रेशनांत दवरिल्लें तिजो ताळो ब्लॉक केल्लो पूण एक आसता पळय सत्य ट्रूथ प्रिवेल्स कितली म्हूण ओगी रावतली सो जेन्ना तिणें आवाज उठयलो तिका इनडायरेक्टली कशें पनीश करपाचें केलें आनी कशें दाबोवपाचें केलें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बट हांव म्हणटा ती बायल खरेंच कापोस्तादाची तिणें रायट डिसिजन रायट टायमार घेतलें आनी आमची पक्षांत आयली म्हाका मरे एज आय एम टुडे 45 बट आय वॉज नॉट गिवन अ गव्हर्मेंट जॉब वेन आय वॉज जस्ट स्टार्टेड प्रोफेशन एक मिडल क्लास फॅमिलींतल्या मनशाक जेन्ना त्या वेळार ते जॉब मेळना मॅरिटार आसून हांव गोंयचो रँक होल्डर 3rd आयिल्लो हांव गोवा युनिवर्सिटींतल्यान तेन्ना त्या वेळार 35-36 जे घेतले लोक तातल्यान म्हाका जॉब तो मेळना 4th आसतना हांव GPSC एग्जामींतल्यान ते दूख जेन्ना जाता न्ही जेन्ना म्हजो बापूय न्हिदनाशिल्लो न्ही तो जॉब मेळना म्हणून ते म्हाका आजून याद येता ते आज परिस्थिती हांव लोकां मदीं पळयता जेन्ना हांव लोकां मदीं वता जेन्ना लोकांक हांव मेळटा फक्त एकूच आमच्या भुरग्यांक जॉब लाय आतां एक गोश्ट कशी जाल्या परिस्थिती हाच्या सांताक्रुजा सारक्या जाग्यार एक फॅमिली ना जी म्हणटा की आपलो गव्हर्मेंट सर्वंट जाला म्हणून फाटल्या 10-15 वर्सां नॉट दॅट दे डोंट हॅव मॅरिट्स गॉडफादर ना पयशे ना काल एकटो म्हणटा आपल्या कडेन 10 लाख खंयचे रे आपल्या कडेन 10 लाख मागला म्हणटा क्लार्क जावपाक तो LDC घाल ते पोस्ट आज GMCचो स्कॅम काल तुमी GMCची एग्जाम पळयली तश्यो GMCन एग्जाम कंडक्ट करप 2 फेजींनी एग्जाम कंडक्ट करप कितें फ्रॉड रे म्हणजे एक पोस्टा खातीर 3 लेवल 2 दीस एग्जाम आनी वेगवेगळ्या टायमार एग्जाम
हाजो अर्थ कितें एक तर पेपर वेगळे वेगळे आसपा जाय नाल्यार सेम पेपर आसा जाल्यार ते कॉपी जातलेच ऑब्वियसली बिकॉज दुसऱ्याक ते आन्सरां कळटली आनी सगळे अशे झुंडीन बसले नुस्त्याचो बाजारचो आनी सगळे बरयता हांगा थंय पळोवन कितें म्हणजे फार्साचो एक लेवल आसता स्कॅमाचो एक लेवल आसता लज दिसपा जाय रे सरकाराक की हे लेवलाचेर जे पावल्या आनी तोंड ना कोणा उलोवपाक ताजे चड दुख्ख कसलें दिसता की आमच्या सरकाराक तोंड ना हें सांगपाक की हें चलना म्हणून फटिंगपणां म्हणून सगळें आमी उलयता ती फटिंगपणां म्हणून पूण आज गोंयकार रडटा मरे गोंयचो भुरगो रडटा आज जर तो गोंयच्या भायर वचून कामाक लागला आज तो भायर खंय तरी घाटीत म्हणून वता न्ही आमी हांगा घाटी म्हणटा पळय तांकां तशें आमचे आज भुरगे जर भायर वचून पुणे बॉम्बे बेंगलोर कामां करता कित्याक वचचें पडटा रे आपल्या भुरग्यांक सोडून हांगा आवय बापायक सोडून आज आमी पळयलां कितल्या फॅमिलींनी हांव सांताक्रुजान भोंवता आसतना पळयलां सिंगल पेरंट रे 65-70 इयर ओल्ड जाणटी बाबडी भुरगे लंडनाक आसा कित्याक हांगा जॉबा ना न्ही कोण बोटीर कामां करता कोण कोणाच्या कुजनान कामां करता कोण आनी खंय कामां करता कित्याक वचपाक जाय आमकां भायर आमच्या गोंयांत कितलो बिझनस ऑपॉर्च्युनिटीज आसा कित्याक जायना हे जर जातलें जाल्यार एकूच आसपाक जाय इंटेंशन टू चेंज थिंग्स इंटेंशन टू ब्रिंग बेटर लायफ टू गोवन इंटेंशन टू ब्रिंग बेटर इंडस्ट्री टू गोवा गोंयांत स्कोप ना कित्याक ना स्कोप हांव म्हणटा तुका गोंयांत इतलो स्कोप आसा आज बऱ्यो इंडस्ट्री हाडपाक फक्त पॉलिटिकल वील ना प्रत्येक गोश्टीन आज मिनिस्टर चिंतता की म्हाका हातल्यान कितें फायदो जातलो जेन्ना हे बंद जातलें पळय म्हाका हातल्यान कितें फायदो जातलो हे बंद जातलें तेन्नाच गोंय बदलतलें गोंयकार बदलतलो गोंयच्या तरणाट्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो आनी हे जे दूख हांव जे उलयता आज पळय न्ही आमी हेच बदल घडोवन हाडपा जाय होच बदल आमी घडोवन हाडटले आनी ह्या खातीर आमी भोंवता आनी आज प्रत्येक तरणाटो जो म्हज्या घरा येता न्ही लायन लागता दिसांनी सकाळी 7 लोक सुरू जाता पेरंट्स बाबडे येता दाखयता हे पळय हे आमी एप्लाय केला फाटल्या दिसांनी 12 पोस्टां एप्लाय केल्या म्हणटा पूण सगळ्यो एग्जामी आन्सर केल्यो म्हजे भुरगे डिप्रेशनान गेला एक भुरगो म्हणटा आपूण आनी कितेंच एप्लाय करचो ना कामूच करचो ना म्हणून ही परिस्थिती रे गोंयच्या युथाची कित्याक रे हाडल्या सरकारान हे भुरग्यांचेर खाया मरे पयशे 10% 20% खाया आनी 80% तरी बरें दिया तुमी चोर म्हणून सगळ्यांक खबर आसा पूण इतली चोरी न्ही रे तिजोरी अख्खी चोरून व्हरनाका भुरग्यांची